नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक पुराय देशाक जे कितें चल्लां आनीक सगळो विद्यार्थी वर्ग आसा तो रस्त्यार येवपाक लागला. एक वटच्यान सगळे म्हणटात ही बऱ्याची गजाल, दुसरे वटच्यान ह्या विद्यार्थ्यांक रस्त्याचेर येवपा परस अडवपा खातीर वेगवेगळे तरेन प्रयत्न जाल्लो आहा. दिल्लीक तर भुरग्यांक अक्षरशः बडयले. गोंयाकय ताजो पडसाद उठून गोंयच्या भुरग्यांनी आंदोलन केलें. काल 100च्या वयर भुरग्यांचेर आमचे FIR जाल्लो. 100 न्ही, 1000 भुरग्यांचेर म्हणजे अननोनाचेर FIR जाल्लो आसा. सो हे जर सगळे जर सिच्युएशन पळयलें जाल्यार अशें दिसता की हांगा चल्लां कितें काय म्हणून, आनी चल्लां तें सारकें चल्लां काय कितें. आयदर विद्यार्थ्याच्या पातळीचेर जावं किंवा सरकारचे पातळीचेर जावं, हें सारकें चल्लां काय कितें. आनी ह्या हाजेर आमी चर्चा करपाक हांगा आपयल्यात ते आदले विद्यार्थी चळवळींतले नेते मोहनदास लोलयेकारांक. मोहनदास, येवकार तुका. मोहनदास, हें सगळें तूं पळयता आनी खूब फाटले एखादी यादी जाता आसतल्यो. तुमचें आंदोलन जातालें ती येता आनी आतांचें आंदोलन. एक तूं मान्य करतलो की कितले तरी वर्सांनी भुरगे रस्त्यार आयले, हय हय एक बऱ्याची गजाल. हय. पूण जर सगळो जर सिच्युएशन पळयलो, तुमचे वेळावयली चळवळी आनी आतांची चळवळी, हातूंत कितें दिसता तुका? नाही एक सामाजीक आमच्या वेळावळ चळवळ जी आमी स्टार्ट केल्ली म्हणजे गोंयांत जावं देशभर चलताली तेन्ना एक वातावरण देशभर अशें आशिल्लें आनी देशभर विद्यार्थ्याच्यो चळवळ्यो चालू आशिल्ल्यो. गुजराताक आशिल्ल्यो, बिहाराक आशिल्ल्यो, गोंयाकय बी त्या प्रमाण. आनी तेन्नाचे राज्यकर्तेय बी दोन गजाली आहात. खंयची जेन्ना आंदोलन जाता किंवा राज्यकर्तेय तितले संवेदनशील उरचे पडटात. राज्यकर्त्यांकय दिसपा जायना की हें जें आंदोलन चलता तें आपल्या विरुद्ध चलता. आनी आमचें जें आंदोलन चलतालें पर्टिक्युलर गोंयचें सांगता जें आमी केलें. आमी महाराष्ट्रादी गोमंतक पक्षाचे कारकिर्दीक केलें, आमी काँग्रेसीच्या कारकिर्दीक केलें. आनीक प्रत्येक खेपेक सरकारान जेन्ना ऑफकोर्स आमचेर केसी जाल्यो सगळें जालें, पूण सरकारान एक लक्षांत घेतलें ना, अशें धरलें ना की हे जे विद्यार्थी आहात ते आमच्या विरुद्ध आहात, हे देशद्रोही, हे त्रास करपाक सोदतात अशें धोरण धरलें ना. सरकारान धरलें की तांगे जेन्युइन मागण्यो आसात आनी मागण्यो आसा जाल्यार त्यो मागण्यो मान्य करपाक किंवा चर्चा करपाक तांचे हाचेर. दुसरी सामाजीक वातावरण कशाचें पळय. सामाजीक वातावरण समज आमी जेन्ना आंदोलन केलें आमचेर तेन्ना केस जाल्यो, केस जाल्यो ना अशें पुलिशेक त्यो केसी घालच्यो पडटात आनी जाल्यो. पूण एडवोकेट्स कितले एडवोकेट मागीर त्या टायमार एडवोकेट फेर्देंद्र बेल, मारियो पिंटो, आनाकलेत वेगास, राधाराव अशे अनेक आदवोगाद नांव न्युमेरस 7 गोंयभर वेगवेगळे ठिकाणां स्वखुशीन आदवोगाद रावताले. आमकां सांगचे सोडून वेताले आनी त्या सैमा एक पयशाचो खर्च नाशिल्लो किंवा आदवोगाद सोडपाक. मागीर बेल करपाकय बी सामाजीक कार्यकर्ते येताले. बेल घेवन थोडे म्हाका याद आहा कांसावलेचो एक भाटकार आर्सन जॅकीस म्हणटा तो आपल्याले भाटाचे डॉक्युमेंट घेवन येतालो. कितली भुरग्यांची बेल घे, इतली भुरग्यांची बेल अशें म्हण. आज ती सामाजीक हें उणीव कमी जाला. आज तुका आदवोगाद टक्कन मुखार येना किंवा कोणी तुका बेल दिवपाक मुखार येना. सो अशें वातावरण आसा. सो लोकां भितर एक निराशाचें किंवा हाजें आसा. आनीक एक गजाल म्हाका बरी दिसली की इतले तेंपान हांव सदांच म्हणटालो की भुरगीं आतां आंदोलन करना, तें करना, पूण कांय ना, देर से आये दुरुस्त आये म्हणटा तशें की आतां भुरग्यांनी एटलिस्ट ती एक सीमा पार करून दिल्ली सकट गोंयांत वातावरण तयार जालें ना. एक हें जालें तें इलेक्शन लागीं आहा म्हणजे गोंयचे तरी तें आसपाक जाय. तूं म्हणटा तशें जर आसा सिच्युएशन, जर सगळ्या समाजाकच निराशा आसा जाल्यार भुरगो कसो येतलो वयर? नाही ना भुरगो समाजाक मागीर पयलू भुरगो जागृत उरचो पडटा. आज कितें जालां, आज भोवतेक भुरग्यांचें हें जालां की करियर केस घातलेल्याक जॉब मेळची ना. बाकी आमच्या वेळार ती परिस्थिती आशिल्लीच, पूण आमच्या वेळार कशें आसा की एक क्लास तेन्ना आशिल्लो. आमच्या वेळार भोवतेक सगळे लोअर मिडल क्लासाचे भुरगे आशिल्ले. अशी केन्नाच व्हडली स्वप्नां चिंतलीं किंवा हें जालें बाबा ग्रॅज्युएट जावपा जाय खंय पास जाल्या बरोबर. आज पालकांचो भुरग्यांचेर इतलो दबाव आहा म्हण सुसायड जावपाचें कारण कितें पालक. की पालकांचो इतलो दबाव की आपल्या भुरगो दोतोरूच जावपा जाय, आपल्या भुरगो वेगवेगळे स्कुलांक घालो, तूं त्या भानगडे पडनाका. आमकांय पालक म्हणटाले तूं भानगडे पडनाका, पूण आमी पडटाले आनी पडटलेर पालक आमकां सपोर्टूय करताले. पूण आतांची परिस्थिती पालकाची अशी आहा की दुसऱ्या घरा कडेन शिवाजी जन्माक येवचो, आपल्या भुरग्यान करियर करपाचो. हें जें वातावरण मोहनदास, सद्याची जी परिस्थिती आसा ताजेर आमी मागीर डिस्कशन करयात. आनी
मेन म्हणजे म्हाका राजकीय परिस्थिती आणि सद्याची हाजी विद्यार्थ्यांची चळवळ हाजेरूय तुजे कडेन उलोवपाक जाय. म्हाका एक थोडे पयलींचे तुजे तुमचे वेळावयली जी आंदोलन आशिल्लें, तुमच्या वेळावयले 2 जर गाजिल्लीं आंदोलनां आसतलीं. एक तर ते आमचे 50% कन्सेशन ते डायरेक्ट सरकार म्हणजे आमचे मुख्यमंत्री आमचे शशिकला काकोडकर हिचे विरुद्ध म्हणल्यार जाता अशें. दुसरें आंदोलन आशिल्लें मार्क्स स्कॅन्डल. तातूंत भितर तेन्नाचो एज्युकेशन मिनिस्टर फ्रांसीस सार्दिन हाचेर सामको डायरेक्ट अटॅक जाल्लो. हे 2 आंदोलनां आनी सगळे डायरेक्ट सरकारा विरुद्ध केल्लो आवाज अशी हे दोनूय आंदोलनां. तेन्ना कशी सिच्युएशन आशिल्ली आनी कितें सरकाराची भूमिका कशी आसा? सरकाराची भूमिका सांग पयलींच ना सरकाराची सिच्युएशन सांग म्हाका कशी सिच्युएशन कशी आशिल्लें जेन्ना आता आमचे 50% एज्युकेशन 50% आंदोलनाची पणजीसान भुरग्यांनी आवाज केलो तेन्ना गोंयच्या भोवतेक जेन्ना पणजी स्टार्ट आंदोलन जालें ताजे नंतर मडगांव जालें आनी मडगांवच्यान मागीर सगळे परमागुडी हांगा सांग म्हळ्यार जवळ जवळ गोंय पॅरलायज जालें. डिसेंबराच्या लास्ट 7 तारखेक 50% डिक्लेअर जाला. ताईच्या बर्थडे दीस डिक्लेअर जाला जानेवारी. तेन्ना सबंद गोंयभर पॅरलायज ऑलमोस्ट पॅरलायज. फातर्पेची जात्रा म्हाका खबर आहा की फातर्पेची जात्रा ते मांड घेवन आयिल्ले ते अक्षरशः रडटाले की एक मनीस ना ते बसूच सुटनाशिल्ली. पूण सरकाराची भूमिका आमच्या विरोधी आसच नाशिल्ली. सरकाराकय कांय हें आशिल्लें की प्रायव्हेट बसी आशिल्ल्यो आनी प्रायव्हेट बसवाल्यां कडच्यान 50 सरकारी आतां भशेन कदंबा ना की गव्हर्नमेंट डिसिजन घेवंक शकता की 50% दी म्हण. पूण त्या टायमार ते प्रायव्हेट बसीक खरें म्हणजे डिसिजन दिवपाक जायनाशिल्लो की तूं म्हाका म्हाजो धंदो चलता थंय तूं 50% दी जाल्यार सरकारान कितें दिवपाक जाय. पूण सरकार ताईचें एडमिनिस्ट्रेशन आनी जेसी आल्मेदा चीफ सेक्रेटरी आनी सगळ्यांनी ठरून 50% कन्सेशन दिवपाक लागले. असो आक्षेप घेतलो ना की भुरगे रॉंग करतात किंवा हें करतात म्हण सरकार. आतां एक सांग म्हाका जर आयची सरकारान तेन्नाच सरकाराचे बाबतींत पळयता मार्क्स स्कॅन्डलाचें बी हांव तुका रिफर करता तेन्ना की तेन्ना तर मागीर जालें तें मार्क्स स्कॅन्डल. मार्क्स स्कॅन्डल हें मोठें आंदोलन जालें सबंद गोंयभर पेटलें. सगळीं पालक हें तें आनी जे विद्यार्थ्याचे निगडीत अशें कित्याक मार्क्स स्कॅन्डल म्हणजे जवळ जवळ नीट पेपरा भशेनच पेपर आतां फक्त कितें तो पेपर ताणें घराडेन हाडून बसोवन ताका मार्क वाडयले आनी कॉलेजीक घालपाक हें केलें. तेन्नाय जें आंदोलन जालें तितूंत एकच इन्सिडंट हें जालो की सार्दिनान थंय आमचेर हल्लो करपाचें म्हणून सार्दिनाच्या सपोर्टरांनी आमचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न कुट्टरे हल्लो करपाक. पूण सरकारान अशें धरलें ना की ते आपल्या विरुद्ध म्हण. प्रतापसिंग राणे चीफ मिनिस्टर तांणी धरलें ना जशें शशिकला काकोडकरांनी आपल्या विरुद्ध धरलें ना. आनी जेन्ना 50% कन्सेशन जालें तेन्ना बसवाल्यांनी मातशें बोवाळ केलो. बसवाले ओनर कित्याक तागे धंदो न्ही. पूण आतां जे जशें हे बाटगे हांव तांकां बाटके म्हणटा हे बाटगे काल जे येवन मोर्चे काडटा सरकारान मोर्चे काडले ना आमचे विरुद्ध. सरकारान बाबू नाईक अपोजिशन लिडर ताजे विरुद्ध मोर्चे काडले ना. सरकारान आपल्याली भूमिका सरकाराची भूमिका कितें अरे सरकारान मोर्चे काडप मागीर ताका अर्थ कितें मागीर अंधारकी जाली सगळी. सरकारान मोर्चे काडले ना. इवन 50% मार्क्स स्टँडर्डा वेळार काँग्रेसी पार्टीन आमचे विरुद्ध मोर्चे काडले ना. उलट राजिनामो घेतलो तेगेलो जेन्ना हें जालें आंदोलन सामकें तापलें तेन्ना तेगेलो आपूण राजिनामो घेतलो न्ही. इंटरनल फायट्स बी आशिल्ली कोणाली सार्दीन मातसो तकलेर आहा हो चान्स मेळ्ळ्या काडया हाका ना म्हाका दिसना सार्दिनात तशी इंटरनल फायट आशिल्ली किंवा ना. ते सडनली जालें कित्याक कोणाकच खबर नाशिल्लें. मार्क्स स्कॅन्डल म्हणटा तें एक आमी 4-5 भुरगे हांव किंवा एडवोकेट क्लेवफात किंवा आगुस्तीन आंतांव अशे 4-5 भुरगे आसा शिवाय मार्क्स स्कॅन्डल म्हणटा कोणाकच पयलीं लक्षांत आयलें ना. आमी त्या चौगुले कॉलेजी जेन्ना मार्कशीट आयलें तेन्ना तें मार्कशीट आमी सोदून काडलें मार्कशीटाचेर. आनीक जें मार्कशीट आमकां तें दाखोवपाक सोदनाशिल्लें आमी भायल्यान फोटो मारलो आनी पेपरवाल्यांनी म्हळ्यार वाल्मिकी फालेराज तेन्ना वेस्ट कोस्ट चलतालो वेस्ट कोस्टान किंवा राष्ट्रमतान ताजेर पब्लिसिटी दिली आनी तें आंदोलन पेटलें. अशें सार्दिनाक इनफॅक्ट सार्दीन आमचे बरोबर बरी रिलेशन आशिल्लो. सार्दीन अशें नाशिल्लो की सार्दिनान म्हणलें सुद्दां अरे तुमी आमच्या आपल्याचेर हें जाता काय. पूण आमच्या विद्यार्थ्यांचो एक व्यू आशिल्लो की तूं म्हाजो ताजो म्हणटा कांय ना रॉंग इज अ रॉंग हें उरवाल. आनी विरोधी पक्षांनी ताका तशें साय दोनूय वेळार आम केलें. आनी सरकारान प्रतिमोर्चा काडपाचें केलें ना. अरे सरकारान प्रतिमोर्चा म्हळ्यार अक्कल तुमी घाणा दवरला. सरकारान मोर्चे काडू सरकार कसो मोर्चे काडूंक शकता. आनी सरकारान खंय काडला बीजेपीन काडला. बीजेपीचे मंत्री अशें म्हणटा सरकार आसा आसला मंत्री ना जाल्यार एक वेळ बीजेपीचे म्हणपाक जातालो. मंत्रिमंडळांतले मंत्री आनी दुख्ख म्हणटा कशें म्हळ्यार कितें एक मरे म्हणा की जातीवंता पेक्षा बाटको चड डेंजर म्हणून. तशे बाटके जे आहा पळय ते बोंब मारताले काल बाटक्याची बाग म्हणटा ताका. बाटक्याची बांग तशे बाटके चड बोंब मारता कित्याक तांगेलो इंट्रस्ट आहा म्हणटा तांकां फुडें एक टिकीट बाकीचें. पूण बाटके तांणी एक लक्षांत धरलां आनी
अशें न्ही की ते सुशिक्षीत न्ही. रोहन खंवट्या सारको एज्युकेटेड मनीस ताका कळपाक आशिल्लें अरे मोर्चा आपण्यान काडप न्ही, कित्याक काडप मोर्चा? तुजे कडेन सरकारी यंत्रणा आहा, तुका बाकीचे कितें आहा ताचेर हें करपाक जाता. मोर्चे काडटा, काँग्रेसी घराडे वता. म्हणजे गांवां बी झगडी जाता पळय, एकट्यान काडले दुसऱ्या घराचे फातर मारले, दुसऱ्यान काडले तिसऱ्या घरा म्हणजे बेबदे बिबदे झगडणं त्या टायपाच्या. ग्रुप फायट हय, ग्रुप अरे फायट काँग्रेसीन मोर्चे काडला, काँग्रेस ऑपोजिशन आहा, काँग्रेस सरकाराक ना म्हूण काँग्रेसीन मोर्चे काडला. काँग्रेसीची मोर्चा प्रतिमोर्चा म्हूण तुमी मोर्चे काडटा. अशें केन्नाच जालें ना. अशें म्हाजे कोतान भारतांत केन्नाच अशें जालें ना की प्रतिमोर्चा काड सरकारान पार्टीन काडलो समजूं पावतालो, एक वेळ पार्टीन काडल्याचो समजूं पावतालो. पूण सरकारी पक्षाचे मंत्री जर मोर्चे काडटात आनीक रस्तो ब्लॉक करतात, लोकांक ट्रॅफिकेक जाम करतात आणि केसी जायनात. आनी केसी जायनात, तांचे जायना. हाजी ते दुर्दैव म्हणजे देश खंय पावलो, गोंय खंय व्हरून दवरला. हांव तुका हाका लागून विचारता, म्हणजे आझाद मैदानाचेर भुरगे आयले आनी ताचे बरोबर सोशल एक्टिविस्ट हय, हय. जवळपास 1000 लोकांचेर हय. FIR घाल्लो आसा. हय. कोणाची नांवां घालनात नांवां किंवा घालनात, ना. पूण ते नांवां घालना मात तुका खबर आहा, तुवें हाजे हय, पयलीं पळयलें हय, आसतलें. हय. जाय जर म्हाका जाय जाय तेन्ना नांव जाल्यार हांव मडगांवां आसा दर्या, हय, तुजेर म्हाका जर घालपाक जाय थंय हांव हय. आशिल्लो म्हणून घालून ते भितर मागीर तूं कोर्टाक वच, हय, तूं भायर मागीर सर, कितेंय कर, हय, हय. ते पूण तुका भितर घालून थंय सामकें. भितर घालून म्हळ्यार हांगा जेन्ना मडगांवां सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर जेन्ना आमच्या वेलिंगकरान वो काडलो, स्टेटमेंट काडलो, ताचे फाटल्यान रस्त्याचेर लोक आयले. एक मनीस जाका 4 दिसा आंदोलन चालू आशिल्लें, तो मायना कुट्री पोलीस स्टेशनाचेर ऑफिशियली आसा थंय कंप्लेन काय ताजेर कंप्लेन आशिल्ली, ताका हाडून बसयला थंय. त्या मनशाचेर न्ही, हांव तुका आंदोलनाक असं म्हणून हांव रिसेंट उदाहरण दिता. हय. तळपणाक एक मच्छीमार बांधवाची बोट ना जाली आनी आमी बोवाळ केलो. हांव विजय सरदेसायान फोन केलो, कलेक्टराक फोन केलो आनी मागीर जेन्ना हांव सगळें येता तर हांव गेलो पयलो. आनीक मागीर 2 सुमार लक्षांत आयलें की थंय लोकांनी रस्ता रोको केलो म्हूण, कित्याक ती बोट मेळना उत्तर बरोबर म्हणल्यार रस्ता रोको केलो. हांव कलेक्टरा कडेन उलयतालो, अग्नेस कलेक्टरा कडेन उलयतालो. कलेक्टर म्हाका म्हणपाक लागली अशें आहा, तो मेळपा आयला, आमगे प्रयत्न चालू आहा. रस्ता रोको जाला, हांव पळयतां रस्ता रोको जाला जाल्यार मोकळे करपा म्हणून. रस्ता रोको जालो तेन्ना हांव एक्चुअली श्रीस्थळ पंचायती कडेन आहा. मागीर मोबायल लोकेशन काडल्यार सुद्दां कळटलें. श्री पंचायती कडेन हांव जवळ जवळ 4-4:30 थंय पावलां रस्ता रोको बंद करपाचें. आनी मागीर हांव उलयलो, हें केलो आनी रस्ता रोको जनान बिनान ते जे कोण आशिल्ले ताणें रस्ता रोको फाटल्यान घेतलो. आनी हांव रस्ता रोको करपाक नाच, म्हणजे खंयच हितून बाबा तें हें उडयलें ना. हांव आयलो जवळ जवळ 4:30 म्हळ्यार म्हाजे नंतर हांव पावतरी 15 मिनटांनी ते सगळे डिस्पास जावपाचे सगळे तयार जाले. डेप्युटी कलेक्टर प्रताप हे मरे लाळ चाटपी कलेक्टर ते म्हणटात आमचे एक आसा की तुका बाग ते दोपरांत म्हणजे ते अशें म्हळ्यार फाल्यां जर मंत्र्यान थुकी अशी उडयली तर ते ट्री हाडनासतना आपल्या हातार थूक म्हणपाचे अशे तरेचे एक डेप्युटी कलेक्टर आयलात प्रतापाक हांवें विचारलें की तूं इतलो लेट कसो पावलो किंवा हें जालो, तुवें पयलीं येवपा न्ही, हांव ऑलरेडी कलेक्टर आसा. त्या एक रागान त्या प्रतापान PIक सांगलें, म्हळ्यार पयली केसी जाल्यो, रस्ता रोकोचेर FIR जालो आनीक मागीर सगळें जालें. पयलें म्हाजी केस म्हाजेर घातला, मोहनदास रस्ता रोकोवंक आशिल्लो. हांव नाशिल्लो, ताणें डिफ्यूज करपाक हांव डिफ्यूज करपाक गेलो. इवन कलेक्टराक खबर आहा, जी कलेक्टर उलयता ती खबर आहा की हांव कितें म्हागेली भुमिका कितें अशी म्हणटी. पूण प्रतापाक तो युगो आपल्याक इतलो लोकां मुखार हें करता, त्या ज्या मनशा मरे तकली उन्न पळय, धोपरां तकली आहा पळय, अशें डेप्युटी कलेक्टर तर ते हें जाता, अशी परिस्थिती जाता. आनी मागीर केसी फायल करता. म्हणजे 1000 भुरग्यांचेर मागीर ते काडटले. हे आमगे कार्यकर्ते कोण ना, आगे घरची कोण पोचरात, अशा लोकांचेर केसी घाल्या. ह्यो जाय तेन्ना घालपाक मेळटा न्ही त्यो. ती सिस्टम ती. पूण ही सिस्टम मरे खंयच्याच पयलींच्या गव्हर्मेंटान केली ना. ही जी गव्हर्मेंट जाली पळय तितून ही सिस्टम चालू केला. मोहनदास इतलें हें सगळें तापता, सगळे फकत दिल्लीच न्ही, बाकीचे सगळे देशा भितर जे स्टुडंट आहात ते रस्त्यार येतात. कॉक्रोच जनता पार्टी नावाची एक ती म्हणतो राजकीय पार्टी नाही, पण ताका सध्या मातसो सपोर्ट आहा, त्या राजकीय पार्ट्या परस चड आसता. सो ती फुडें येता आनी असले वेळार आमचो एकलो आदलो खासदार एक कॉमेंट घालता की जल्ले आनी वाळवी हाचे परस हांकां तुमी घर सांबाळून दवरात म्हणून. तुमी देशाचो नकाशो घालता आनी मागीर तो सांगता आपण तशें म्हणलें नाशिल्लें म्हणून. आमी सदांच म्हणलेलें की खंयच्या घराक वाळटी लागली आनी जल्ले आयले ते दिवाळ करपाचें. आज 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 तांच्याच एक सावयो रोड्रिगीस म्हणटा ताणें एक हें काडला, तो म्हणटा
की वाळवी आनीक जर जल्ली नाकात जाल्यार मातशें जमीन साफ करात म्हणटात, तांगेलो तो बीजेपीचोच म्हणटा. सो हे जर हे सगळें हें पळयलें कितें म्हणटा काय? ना म्हाका नरेंद्र सावयकर म्हाज्या मातसो ल्हान आनी स्टुडंट्स युनियनाक आशिल्लो मनीस तो एबीव्हीपीचो हे म्हळ्यार ताका तांगेली स्टुडंट्स युनियन आशिल्ली ताका पॉलिटिकली आसा तो एबीव्हीपीचो. पूण म्हाका काळकूट दिसता नरेंद्र सावयकराली लाचारी कितपत कर म्हणजे आतां ते कित्याक करता नरेंद्र सावयकर कित्याक म्हण करता नरेंद्र सावयकाराक खंय फोंडेचो सीट मेळटा काय खंय तिकीट मेळटा काय म्हळ्यार तो मस्को मारपाक जें आसा पळय तितलेंय करपा लागून नरेंद्र सावयकाराक मनाक एखादी राती न्हीद पडी उरची ना आपणाक रॉंग उलयलो म्हणून. पूण नरेंद्र सावयकाराक मजबुरी की हें दाखोवचें पडटा वयर नरेंद्र सावयकार म्हणटा मातसो सेन्सिटिव्ह आपल्यालो रिपोर्ट वयर दाखोवचो पडटा ना आपूण आशिल्लो पळय आपूण हें केल्लो तिकीटाक आपल्या क्लेम हे मरे हे अशें जे कोण आशिल्ले पळय ते नवी जे बाटकी आयला पळय तितूंतल्यान हे भायर पडलात. निश्ठावान जे म्हणटा पळय हे बरे पेल्यान पडला तांचे कडेन कांय ना तांकां दाखोवपाक जाय आपूण सामकें तुमच्या चड आपूण हे म्हण दाखोवप नरेंद्र सावयकाराचो स्टेटमेंट नरेंद्र सावयकार म्हाजे कोतान सामको रॉंग उलयला. एक विद्यार्थी चळवळींतल्यान आयिल्लो हे मनीस तो जो अशें उलयता मागीर ती मकलाशकर त्यो कायलोळी पळय आपणा वाळवी न्ही आपणें हें म्हणलें न्ही कितें आहा फाल्यां जर नरेंद्र सावयकारा कोणें आनी कितें म्हणलें तर मागीर म्हणटा आपले अशें म्हणलें मरे काय. सो ह्यो ज्यो गजाली आहा पळय नरेंद्र सावयकार आपल्या अस्तित्वा लागून धडपडटा म्हाजे मताचें. नरेंद्र सावयकार त्यो केन्ना केन्ना कॉमेंट्स बी फेसबुकार घालता पळय ते आपूण आसत आपूण राजकीय हितून जितो आहा म्हण नरेंद्र सावयकार ते अस्तित्व दाखोवता. काल हांवें ह्याच विशयाचेर आदाराव ग्रसेसाचे हें घेतलें कारण आदारावूय स्टुडंट युनियन स्टुडंट मुवमेंटांतल्यानच मुखार आयिल्लें एक नेतृत्व. तो म्हणटा की हें जें प्रकरण आसा खरें तें राजकीय पक्षांनी घेवपाक जाय आशिल्लें. स्टुडंटांनी घेतला तें बरें जालेंच पूण राजकीय पक्षांनी सुरवात करपाक आशिल्लें राजकीय पक्ष फेल जाले निमाणकर स्टुडंटाक रस्त्यार येवपाक पडलें. हाजेर तुका ना म्हाका हांव हाजेर मातसो डिफर म्हाजे कोतान काही आतां पळय जे विद्यार्थ्याचे प्रॉब्लेम आहा पळय मरे कितें राजकीय पक्षान घेतले घेता ताका रोखडें पॉलिटिकल पळयले ते ऑपोज म्हूण घेता ते हें करता. विद्यार्थ्याचे प्रश्न विद्यार्थ्यांनी घेवपाचे. आतां आमी जितलें आंदोलन केली ते अशी राजकीय पळय मेडिकलाक मुस्लिमांक रिजर्वेशन दवरिल्लें ताजे विरुद्ध आमी आंदोलन केलें. ओडितलाच्या विरुद्ध आंदोलन केलें. आमी अशी वेगवेगळी प्रकरणाक वेगवेगळी आंदोलन केली. राजकीय पक्ष मागीर आयला सपोर्ट करपा आयला किंवा बाकीचें हें करपा आयला. सो राजकीय पक्षान घेवपाक हांव मान्य करना. इनफॅक्ट म्हाका अशें दिसतालें की आतां भुरगीं भायर सरले गोंयची सगळी कॉलेजी धडाधड बंद जावपाक आशिल्ली. गव्हर्मेंटाचे केन्ना प्रेशर येता की सगळी धडाधड जर कॉलेजी बंद जाली सगळे रस्त्यार आयले तुमी कितले लोकांचेर एफआयआर घालतले कितले लोकांक तुमी भितर उडयतले कितले एक फावटी अशें जालें हांव सांगता स्टुडंट्स युनियन हांगा बसीच्या आंदोलना वेळार मार्क्स कंडाळा वेळार मार्क्स कंडाळा जालें की संतोष देसाई इन्स्पेक्टर आनी वेर्णेकार DYSP सगळे लिडरांक थोड्या पयलीं भितर उडयले देजमण हे ते खंय खंय मेळटा थंय भितर उडयले आनी मागीर परिस्थिती आसली की भुरगीं सैरावड जाले खंय कोणाची फातर पडटा कितें पडना. हांव एकटो भायर आशिल्लो संतोबाक म्हाका सोदून हाडचो पडलो अरे तूं येवन मातसो राव मुखार आनी मातशें भुरग्यांक कंट्रोल कर कोण एक तर कंट्रोल करना जाल्यार ताणें मारची पडटा मारले आनी बोळ जाता. सो ही जी आनी तेन्नाय पुलीस ऑफिसर किंवा जे अधिकारी आशिल्ले ते मरे हांवें आत्तां सांगलें तसो प्रतापा सारके लाचार अशे ऑफिसर नाशिल्ले ते बरे ऑफिसर आशिल्ले आनी त्या ऑफिसरांक कळटालें की सरकार म्हणजे आमदार किंवा राज्यकर्ते आनी विद्यार्थी आनी जनता हाजे भितर कशें सुसंवाद साधपाचें एक एक वेळार ते एडवायज दिता गव्हर्मेंटाक बाबा अशें करया तशें करया तशें करया. आज कांय ना आज तुमकां जेन्ना सार्दिनाचे हांगा लास्ट पागल भायर काडले संतोबान आनी वारकान भायर काडले आमकां. सो अशी तांगेली भुमी उरताली आतां जाल्यार म्हणटा ते उजो घालतरी मागीर पळोवया म्हणजे जाता तें जावं. सो आतांचे ऑफिसर आनी त्या ऑफिसरांक म्हणजे ही जी एक संवेदना किंवा आपूण एक ड्युटी करपाक जाय आनी आपूण एक जनतेचो सेवक हें वचून आपूण त्याची चूक ना कित्याक आतां प्रत्येक पुलीस स्टेशनाच्यो प्रत्येक डेप्युटी कलेक्टराच्यो पावणी जाता. सो पावणी जाता खंयचे आपल्याक पोस्टल हें जाय जोड खंय आहा अशें आनी ते कोणाक आसता पोस्टला काय ना पोस्टल बिटे नाका आसता पोस्टल तो पोस्टल न्ही पोस्टल म्हणजे जो पोस्टल एरिया पळय थंय थंय बाकी पोस्टला घाले त्या पयशे दिवन नाका हांगा नाका पयशे दिवन आपल्या दुसरे कडेन घाल. पोस्टल म्हणजे जाका किनारे पट्टी लाभला आनी थंय हॉटेलां टुरिजमा थंय आपल्या पोस्टींग जाय. आनी जेन्ना हें म्हाका इन्स्पेक्टर वारीक सदां सांगतालो कितें करपाक शकता आमकां ट्रान्सफर करपाक शकता आनी वारीक चडांत चड वाळपय काडला आनी आमी बॅग रेडी दवरना आपूण कोणाक वत करना आनी वारकान म्हाका दिसता आपल्या चडांत चड बॅग वाळपय काडला. सो आपूण कोणाक वत करना ही भुमीक ना भुमीक कशी आहा की आज
पोलीस ऑफिसरांची किंवा डेप्युटीचे एक दीस सुद्धा सुटोवप म्हणल्यार एक दिसाची कितली जोड आजूय शोध हय. बाकीचो काय ना म्हळ्यार चार्ज घेतना सुद्धा बेगीन म्हळ्यार रातीन जर ट्रान्सफर जालें तर रातीन चार्ज घेवपाक कित्याक त्याच दिसाची जोड वचूं येना दिसाचो शोध. एक मोहनदास तुवें सांगून तातूंत भितर की तूं म्हणटा की आतां मेरेन सगळे कॉलेजीस बंद जावपाक आशिल्ले, रस्त्यार येवपाक आशिल्ले, पूण तुमचे वेळार एक न्हाये म्हणल्यार तुमची जे कॉलेजीची वेवस्थापना आशिल्ली ती भुरग्याक तशें सपोर्ट करताली. ना ना हांव मानना सगळीं सपोर्ट करता म्हणटा तें मानना ताजें हय. कारण सांगता तुका. हय. आमच्या हांव चौगुले कॉलेजींत आसतना हय. आमच्या कॉलेजीचे एक प्रोफेसराक काडिल्लो हं. आशिष डिसूजा म्हणून एक इंग्लीश टिचर आशिल्लो हं. आनी ताजे नंतर भुरग्यांनी आंदोलन केलें हें केलें आनी आमी एक लोहिया मैदानार मिटींग घेतली. म्हाजें पयलें भाशण तें हांव काणकोणच्यान आयिल्लो आनीक हें तें आनीक लोहिया मैदानार म्हाजें पयलीं भाशण आमी इंटराक अशें दिसता म्हाका तेन्ना आनीक हांवें भाशण केलें मॅनेजमेंटा विरुद्ध प्रोफेसरा विरुद्ध हांवें भाशण केलें आनी म्हाका दुसऱ्या दिसाक प्रिंसिपलान नोटीस काडली की तुका कॉलेजींतल्यान कित्याक काडचो न्ही काय म्हणून. केन्ना तेन्ना वाघ आशिल्लो, मळकणेकर आशिल्लो. हय मळकर्णेकार आशिल्लो. कित्याक काडचो न्ही काय म्हणून. मळकर्णेकार ती म्हणटा येना पूण बाकीचे फाटल्यान ताका ज्या प्रोफेसरा विरुद्ध आमी बोवाळ करताले त्या प्रोफेसराची चड वोट आशिल्ली. सो म्हाका नोटीस आयली की तूं कित्याक काड नोटीस म्हाका कॉलेजींतल्यान काडपाची नोटीस येतकीर मातशें हें न्ही अरे म्हाका कॉलेजींतल्यान काड. पूण त्या वेळार कशें आशिल्लें त्या वेळार फेर्दिन रेबेल आमदार आशिल्लो एडवोकेट मारियो हे ते सगळे थोडे चौगुले फेर्दिन रेबेलान चौगुले कॉलेजीक पत्र बरयलें आमदार आपल्या लज दिसा की चौगुले कॉलेजींत आपूण शिकून भायर सरलो म्हणून. अरे एक डेमोक्रेटीक रायट जो भाशण स्वातंत्र्य ते भाशण स्वातंत्र्याक तुमी जर गदा हाडटात तर कसं जावंक शकता आनी आमी हें करचें ना म्हणून माधव बिरान सपोर्ट केलो फेर्दिन रेबेलान सपोर्ट केलो. सो अशें आशिल्लें सो मॅनेजमेंटाकय बी प्रेशर उरतालें भायलें म्हणजे लोकलच जी म्हणटा पळय त्योय मॅनेजमेंटाक आशिल्ल्यो. तूं ताका म्हजो प्रश्नच तो आसा ते तुजे वेळार अशें सिच्युएशन आशिल्लें. हय. तूं म्हणटा भितर पडल्यार 8 जाण आदवोगाद येताले, हय. परत बेल दिवपाक आनीक 10 जाण हय. येताले. आज तशी सिच्युएशन आज आसा. आज ना मागीर भुरग्यांनी भुरगे येतलो ना, कोणाच्या तें नेटाचेर येतलो. आज तशें सिच्युएशन ना पूण तें कशें आहा की भुरगो जेन्ना भायर सरता तेन्ना नंतर भुरग्याक कळूंक शकता की तें सिच्युएशन मरे ऑटोमॅटीक मागीर रेज जाता. अशें न्ही की आमी पयलीं आमकां दिशिल्लें की हे लोक येतले आनी आमी आंदोलन करता. आमी आंदोलन करतना आमकां लक्षांत येयलें की हे लोक येता अशें जायत जाण आतांय बी आज गोंयांकय तशे जायत जाण येवंक शकतात पूण ते कितें आहा ते संदीची वाटी पळयता किंवा कांय जायना जाल्यार आमी कित्याक मदीं पडया अशी परिस्थिती उरता. तुमच्या वेळार आनी एक आशिल्लें की ती आमचे जयप्रकाश नारायणान केल्ली चळवळ हय. ताची फाटभूंय नाही, आशिल्ली. सबंद इंडीभर एक चळवळीचेंच वातावरण आशिल्लें आनी तें सांगता तुका चळवळीचें वातावरण आशिल्लें आनी चळवळी बरोबर राज्यकर्ते सदांच मरे राज्यकर्तो जो उरता तो हिटलरशाही उरपा जायना. ताका कळपा जाय की आपूण डेमोक्रेटिकली निवडून आयला आनी आपूण जरी आंदोलन चालू उरलें किंवा हें केलें तर आपूण सामंजस्यान सोडयतलो. आपूण काही प्रश्नाक पर्यंत तांचे कडेन उलयतलो. आपूण उलोवचोच ना आपूण काय करतो आतां सादी ना तुका हांव एकच सांगता की सार्दिना आतांच्या गव्हर्मेंटाचे आनी प्रताप सिंग राणे आसतना आंदोलनाचें सांगता. सार्दीन चीप मार्क्स स्कॅन्डल आशिल्लो. सार्दीन मार्क्स स्कॅन्डलाक बोवाळ जालो. सकयल ऑफिसरांक सस्पेंड केले सगळें जालें. जशें आतां पंतप्रधान मोदी सांगता की ना ताका भितर उडयला हाका भितर उडयला पेपर विकत्याक भितर उडयला हें तेन्नाय जाल्लें. पूण आमी ठरयलें की राजिनामो सार्दिनालोच घेवपाचो कित्याक शिक्षण मंत्री म्हण तागे जबाबदारी ती पुतणी तागी आशिल्ली जी कोण करता तागेलो राजिनामो घेतलो न्ही घेतलोच नाशिल्लो. भुरगीं कितें करताले लाठी मार केला अश्रू दूर सोडला तेन्नाय जाला. सो तें केलें पूण फरक तो की सरकाराक जाणीव आहा की हे जे करतात ते आपल्याच्या विरुद्ध अशें न्ही हे जेन्युनली करतात. सो जो पर्यंत पूण हांगा इगो घेवन बसलो ना. प्रताप सिंग राणेच्यान इगो काँग्रेस पार्टीच्यान इगो घेवन बसपाक लागलो ना आपण करचें ना तुमी जाय तें करात आंदोलन करा हें करात हें विरोधी पक्षाचें आंदोलन ताजें मदीं म्हणलें सुद्दां तांणी सार्दिनान अशें सुद्दां म्हणलें म्हाका की तुमकां बाबू नायकान मुखार काडला. परिस्थिती तशी नाशिल्ली बाबू नायकान मुखार काडपाची परिस्थिती नाशिल्ली कित्याक आमचे त्या वेळार सगळे आमी डिस्कस केन्ना करताले आनी सगळे कॉलेजींत. सो प्रश्न असो आहा की लोक मेळटले पूण विद्यार्थ्यां भितर जी आतां स्पर्धा चालू आहा पळय त्या स्पर्धेचे हे बळी सगळे. ना एक तूं आतां तुवें सांगलां तूं म्हणटा तेन्ना कितें तें आमचें तुमी तेन्ना विरोधी पक्षांतले हे तुमकां फाटीं येताले. एखादी पयली सुरवात जाल्यार मागीर येताले एक आशिल्लो कोण तरी आमच्या फाटल्यान आसा. आज तोच ना मेन म्हणटात ते काल राजारावान म्हणटा तशें
हो म्हणटात तो राजकीय जो पक्षाचो फेल्युअर म्हणटात तो. हय हय. तुमच्या वेळार जेन्ना जाताले तेन्ना एक सक्षम ओपोजिशन आसतालें. सक्षम ऑपोजिशन असतालें. आज सारकें. आज 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 ना. आज सिच्युएशन आसता आज- पयल्यार तुमी कितेंय बोवाळ मारात, ना. तुम्ही आमचे कांयच करपाक शकनात, ही सिच्युएशन आसा. हय हय. सो अशा वेळार कारण सत्ताधाऱ्यांक कळला की कोण काय करू शकना, विरोधक हें करना. ते सांगता न्ही तुका हांव. जेन्ना आमी मडगांव लाठीमार जालो आनी भुरगीं भितर पडले, तेच म्हणून तांकां केप्यां कस्टडीन दवरले. रातीन 11 वरांचेर बाबू नायक आयलो, केप्यां पुलीस स्टेशनार गेलो, मेळ्ळो विद्यार्थ्यांक, काय भिवपाक गरज ना म्हूण सांगली. आपण दुसरे दिसा प्रेस घेतल्यो, हें केलें. अशे विरोधी पक्ष सारको एक्टिव्ह आशिल्लो. आतां एक सादारण विजय सरदेसाय एक विजय सरदेसाय सोडलो. विजय सरदेसाय सोडलेल्यार आनी विजय सरदेसाय तुगेले विजय सरदेसाय सोडलो म्हळ्यार विजय स्टेटमेंट काडटलो, विधानसभेक बोवाळ ना मारतलो, ना ना रस्त्याचेर येवन जो सपोर्ट करपा ना, ना, गोवा रस्त्या- फॉरवर्डान केला. ना ना रस्त्याचेर येवन सपोर्ट करपाच्या बाबतींत ताणें काल क्लियर कट सांगला की मडगांवां जेन्ना ते हें करतले तेन्ना जाहीर आव्हान केला की सगळ्यांनी तांकां सपोर्ट करचो. मुखार रावपाक गरज ना, मुखार तेच विद्यार्थी उरून दी, फाल्यां राजकीय हें जावपा नाका, पूण भायल्यान आमगेलें बॅकींग ताका दिवचें, सगळ्यांनीच येवचें आनी हें करचें अशें ताणें जाहीर आव्हान केलां. उलट ताणें अशें सांगलां, आमच्या पार्टीन अशें सांगलें की एडवोकेट कोणाक जाय ते एडवोकेट आमी, ताणें नंबर सुद्दां दिला की आमी तुमकां लिगली हेल्प करपाक तयार आहा, कितलोय हें जावं. सो हें सगळी पार्टीन जर ठरयलें की लिगली हेल्प करपाचें हें करपाचें तर तें जावंक शकता. काल राजाराव म्हणटा की हे जे कितें तापिल्लो तवो आसा ताजेर आतां सद्याक जे ओपोजिशन आहा ते फकत आपल्यो भाकऱ्यो भाजतात. न्ही, हे मरे कशें आहा जाणा, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचें काम तेंच उरता की जेन्ना तापिल्ल्या तव्याचेर आपल्याली भाजून घेवपाची. आनी करतलेच न्ही ते, पार्टी वयर सरतले करतलेच, पूण फक्त भाकरी भाजून घेवपा पुरतोच मर्यादीत उरपा येना. पॉलिटिकल पार्टीक एक क्रेडिबिलिटी उरची पडटा, जी क्रेडिबिलिटी आतां भोवतेक सगळ्यांक ना म्हणटा. सगळ्यांक ना. क्रेडिबिलिटी मातशी कमी जाला हम्म. की तांकां लोकांक दिसता की हे ठरावीक वेळारच हें करता किंवा साठे लोटे करून रावता सरकाराक. केन्ना फिक्सिंग जातलें काय खबर ना. तेन्ना कशें आशिल्लें की बाबू नायक आशिल्लो, जॅक सिकर आशिल्लो. जॅक सिकेरा भाऊ साहेबा कडेन बरें रिलेशन आशिल्लें, पूण सेटिंग जाता म्हणटा तें कोणें केन्नाय हें केलें ना. बाबू नायकाले ताईले तशी काम करून घेनासले ते, पूण ते सेटिंग जातलो आनी हें जातलो अशें ना. हें आतां लोकांक डावट लागता, म्हळ्यार क्रेडिबिलिटी गेल्ल्या, विश्वासार्हता ना. ती विश्वासार्हता येवपा जाय. ती विश्वासार्हता जाल्यार सो आमी आतां ही आमची चर्चा काबार करता आसतना तुका दिसता कितें काय म्हण आतां हें जें सिच्युएशन आसा, एक तेंपार हाजे पयलीं अशें आंदोलन जावन सरकारां चेंज जाल्लीं आसा. हालींचे जर नेपाळाक हय. दितले, सद्याचो जो आमचो यूथ म्हणा किंवा विद्यार्थी रस्त्याचेर, विद्यार्थी एक मोहनदास तो म्हणटा रस्त्यार येना, म्हाका खबर आसा भुरग्याच्या मनाक खतखत आसा, आसा. फकत ताका जो ज्या तरेन तो चॅनलायज जावपाक जाय तो सारको जायना, इतलेंच हे आसा. आनी मेन म्हणजे ज्या तरेन तांकां पॉलिटिकल बाकीच्या हातूंतल्यान किंवा सामाजीक हातूंतल्यान जो सपोर्ट मेळपाक जाय तो मेळना, ताका लागून हें. सो ही परिस्थिती भितर तुका कितें दिसता हे जे आंदोलन आसा ना हाजेर कितें पावतले? ना, म्हाका दिसना ते पावूंक शकना. कितें जाता मरे, शेवट विद्यार्थी इलेक्शनाक उबो रावंक शकना, तो रावचो ना. पॉलिटिकल पार्टीत उबी रावतले, उडोवपाक शकता. उडोवपाक शकता. आतां उडोवपाक शकतना पॉलिटिकल तेन्ना कशें जालें की जयप्रकाश नारायण आंदोलन केलें, सरकार इंदिरा गांधी सरकार पण सगळ्या एक कडेन हाडले. ज्या RSS पासून पयस आशिल्ले समाजवादी बी तांकां सुद्दां एक कडेन हाडल्यान एक हें केलें म्हण इंदिरा गांधी पडली. मागीर फटाफट जाल्यान इंदिरा गांधी परती आयली. सो हें जें आशिल्लें तें उरपा जाय. किंवा गोंया सुद्दां MGची सरकार पडटना जनता पार्टी, काँग्रेस हे सगळे हे जावन महाराष्ट्रादी गमंतक निमाणी यू आनी आय बसून एकठांय आयली. हय. सो हें जावपाची तयारी पयल्या पॉलिटिकल पार्टीन, कांय ना म्हणल्यार शेवट पॉलिटिकल पार्टीन एक समंजस म्हणून. पूण आतां कितें जालां, आतां पॉलिटिकल पार्टीचें आसा जाल्यार की प्रत्येकाक आपूण येवन जे आंदोलनाक तोंड देखले जे सपोर्ट करतात, हांव जायते पळयतां, जायते हांव नांव घेना, की तोंड देखले सपोर्ट करतात, ह्या पार्टीक वचना त्या पार्टीक. तांगेलो एजंड एकच की हें सगळें करून आपल्याक तिकीट मेळपा जाय आनी आपल्याक निवड रावपा जाय. फाल्यां ताका सॅक्रिफायस करपाक तयार ना, अशें म्हणपाची तयारी उरपा जाय की बाबा ताका उडोवपा जाय, आपल्याक तिकीट मेळनाले आतां हाका उडोवपाक, कोणाकय तिकीट आमी काम करतले. ही प्रवृत्ती ना. आतां प्रवृत्ती अशी की म्हाकाच दिवपा जाय, म्हाका दिलें जाल्यार हांव आसा, ना जाल्यार ना. सो हे आमी आतां आमची चर्चा थांबयता आसतना जर एक कॉमेंट करपाक जाय सगळे सिच्युएशनाचेर, सिच्युएशन चेंज जातलें जाल्यार कितें करपाक जाय हाजेर जर कॉमेंट करपाक कितें करतलो हाजेर? सिच्युएशन चेंज करत जाता जाल्यार
गोंयाक वातावरण एकदम बीजेपीच्या विरुद्ध आहा ते तोंडान कितें उलोवं सर्वे कोण कितें सांग तो सांगू बीजेपीच्या प्रगल्भता काँग्रेस पार्टीन आनी बाकीच्या पार्टीन दाखोवची पडटली आनी चड उणें जाल्यार सुद्दां प्रगल्भता दाखोवन कॉम्प्रोमायज करची पडटली कॉम्प्रोमायज केले जाल्यार सरकार हें पडटा तितूंत दुबाव ना आनी हें सगळें हें सरकाराकय खबर आहा पडटलें म्हण आनी दुसरी एक जावंक शकता की जरी एक थोडे अशे ह्या वटेन त्या वटेन ते जातलेच कोण एम्बिशियस आहा ते थोडे विघ्न संतोशी जे हे आहा ते रावतले पूण रावल्यार सुद्दां लोक सपोर्ट करता म्हणून जावपाक जायना लोक सपोर्ट करचे ना ह्या खेपेक लोकांक खबर आहा की अशी स्प्लीट करून गेल्ले खेपेक वेगवेगळी पार्टी दोन स्प्लीट करून जशी बीजेपीक चान्स पडलो तसो ह्या खेपेक पडचो ना प्रोवायडेड हांणी तेन्नाच एक लोकां भितर संदेश सोडचो पडटलो की आमी एक कडेन आहात आमी चीफ मिनिस्टराच्या हाका लागून झगडनात आमकां सरकार उडोवपाच्या आमकां बरें सरकार हाडपाच्या आनी त्या देखून आमी सो तूं म्हणटा की आनी एक नवी राजकीय इनफ इज इनफ हय, ही चळवळ राजकीय चळवळ राजकीय चळवळ जावपाक जाय राजकीय सो हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात मोहनदास देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही